session? Eighth, seventh. Eight, I think. गुड इव्हनिंग. आज आमगेले 8th लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे 7th सेशन हाजो फर्स्ट दीस 15 तारीख जुलय आणि आज आखो दीस भर हे सरकारागे जो पलटी सरकार आहा सगळे कामाक पलटी मारून मारून माझे 2 वर्स जी हाय हो सरकार तेमी चलयला पलटी मारून तो सरकार आजूय तुम चलयला असेंब्ली सेशना फर्स्ट डेयाक पलटी मारी जाल्ले आणि तेमी जे एनईपी चे क्वेश्चन जे आज रेज जावपा आशिल्ले एनईपी चे आज आख्खे आमगे एज्युकेशनल सिस्टम मुखावयली फ्युचर जो आहा तो सेट करपाक कितकोन सुदरगत करपाक जाय व्हॉट आर द इश्यूज लँग्वेजीस लागून इश्यूज आहा सो हे सगळे टॉपिक्स जे एनईपी चे डिस्कस करपाले ते अवॉइड करपाक जाय म्हणून तेमी एक इश्यू घेयलो आणि इतली बोर्ड केलो असं दिसताले की ऑपोजिशन बोर्ड मारता आणि रकलस करून आज तेमी ते एक वर तेमी हे केले पॉवर टॅरिफाचे हाडले तुम्ही जोयला कित जात ते सिच्युएशन आज इतली पावस पडला आणि सगळे बरे करंट्स ना सो हे दोन्ही मेन क्वेश्चन जे डिस्कशन आयपा आसली ती आज तेमी केशे भाशेन हे केले बट आमकां भरपूर टाइम आहा बजेटा आहा आणि एनईपी क्वेश्चन्स आहाय आमी क्वेश्चन्स काडटले पूण हो सरकारा गेलो हिडन जो अजेंडा एनईपी लागून थोडे इस्कलांक फेवरेटिझम करपाक आणि थोडे इस्कलांक मुखार काडपाक आणि नये इस्कलांक हाडपाक इन्व्हेस्टरांक हाडपाक आणि पयस करपाक हे हिडन अजेंडा एक्सपोज जातलो आणि ताका लागून आज एनईपी ते एश कोन करताय फॉलो कोनाय सो आयज दिसाक ज्यो म्हज्या वाटेन कार्यावळ जाल्यो त्यो हांव सांगतलो आणि मागीर त्याच्या फाटल्यान आमगेलो वेळेचो आमदार आमगे इंजिनियर क्रूज बाब आपल्यागेले उलयतलो सो आज कॉलिंग अटेन्शनाक म्हाका उलोवपा मेळ्ळें आणि कॉलिंग अटेन्शनाचेर मुगे जे आसले ते टायमली डिस्बर्समेंट ऑफ गव्हर्मेंट स्कीम्स स्पेशली फॉर डिसेबल मुझे गव्हर्मेंटाचे ज्यो लाडली लक्ष्मी स्कीम आहा म्हयन्या गृह आधार बायला स्कीम आहा विडो स्कीम आहा तारवट्यांगे स्कीम आहा ह्यो सगळ्यो स्कीम टायमाक मेळनाय आयज दिसाक 3 म्हयन्यांचे तांकां स्किमाचे पयशे मेळनाय डिसेबल स्पेशली जे आहे आमचे ब्लाइंड मुझे बरे येयल्ले जे विज्युअली डिसेबल आहे तांकां 2 म्हयन्याचे अजून मेळना सो आणि हे सरकारान ह्यो स्कीम केली नाही तुमचो जाल्यार हे सरकारान स्कीम म्हणून केली नाही ह्यो स्कीम पयलींच्यो एक जाले 10-12 वर्सांच्यो 15 वर्सांच्यो ह्यो स्कीम पयलींच्यो वो स्कीम कंटिन्यू करपाक हेंको जायना आज डिजिटलायझेशन जाल्लें डिजिटलायझेशन जाला आसतना म्हयन्या देरा वचून टेबलाचेर फायल कित्याक पास करपा जायो आणि मागीर म्हणटा फायल पास जालना म्हूण डिले जाल्या सो हे डिजिटलायज करून ऑटोमेटेड चेक क्लिअरन्स सिस्टम करून सगळ्यांक म्हयन्या 15 तारखेर म्हणून क्लियर जावपा जाय सो हे आज आमी कॉलिंग एटेन्शनाक आयले मांडपा येवना 0 आवराक व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड हॉट इश्यू जो आहा आमगे एज्युकेशन सिस्टम आता एनईपीसून चेंज जाता वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एनईपी आणि एनईपी चेंज जाता सगळो टीचर्स ऑलरेडी शॉर्टेज आहा आमकां एनओसी दिना हो सरकार एनओसी दिना इस्कुलांक आणि एनओसी दिना आनी टीचर्स ऑलरेडी शॉर्ट आहा टीचर्स शॉर्ट आसोन आम एनईपी भितर सोदताय एनईपी वोकेशनल क्लासेस आहा वोकेशनल लॅब जायो सेपरेट टीचर जायो तो एडिशनल जाले सो टीचर्स जो आहाय शॉर्टेज आहाय ह्यो टीचर्सची शॉर्टेजीस लागून 0 आवरा मेन्शन केले हाउ इम्पॉर्टंट इट इज टू हॅव फुल फ्लेज टीचर्स म्हणजे सरप्लस आसपा जायो ताकी भुरग्यांचो व्हॅल्यू जो आहा टीचरीचो सो टीचर स्टुडंट रेशियो जो आहा हो मॅक्स जायना आयज दिसाक आणि हेजे फेलियरा लागून एड्युकेशन जे मुखावयल वाट्या इज गोइंग टू कोलॅप्स education in Goa is going to collapse in the next 15 years if you go to see if we do not do it right now
हे जे उलयले आनी मागीर टिचर्स ऑन कॉन्ट्रॅक्टाचे घेताय. जेन्ना एक मनशाक कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेताय तेका ते बिलॉंगनस येना, तेका जे जॉब सेक्युरिटी आहा ती जायना, तेका जे बेनिफिट्स आहाय ते मेळना. सो तो फूल तुगेले होल हार्टेडली काम करपाक पावना. सो हेजेर आमी उलयले. मागीर कॉलिंग अटेन्शन आयलें आनी तितून सिवेजीचे कॉलिंग अटेन्शन आमगे कलिगाले तितून म्हाका उलोवपाक मेळ्ळें आनी आमी रिव्हरसालाचे स्ट्रेस घातलो परत. तेंगे सिवेज लायन 2 वर्स जाली. आमदार असेंब्ली आहाय तेंगे सिवेज नॉर्दर्न ट्रंक म्हणटा तें जायना. तेंगे ते परत परत पलटी मारता. पूण हू इज टू बी ब्लेम्ड? ह्यो जी सिवेज रॉ सिवेज येता कोणाकूय पूण तालाव दिवपा जाय न्ही, कोणाकूय फायन दिवपा जाय. आम जिओ बॅग्स हाडलेले आनी सक्सेसफुली जिओ बॅग्स वॉज टेस्टेड. जिओ बॅग्स कितें हाडले? जिओ बॅग्स हाडले प्लग करपाक. जे सगळे सिवेज येता, जावं तो मुडगुंच्यान येता, जावं तो फातोर्डेच्यान येता, जी सगळी घाण येता रिव्हरसालान पल्यूट जाता, ते प्लग करपाक पॉयंट्स म्हणजे ते जिओ बॅगांतल्यान येवन ते उदक निवळ जावन मागीर न्हंयत येतले. पूण हे आज ते करपाक रेडी ना आनी म्हणटा नॉर्दर्न ट्रंक रेडी जाता, नॉर्दर्न ट्रंक रेडी जाता. बट टील दॅट टायम द रिवर इज गेटिंग पोल्युटेड. हेजे उलयले. आनी लास्टली म्हणटा तें उलोवपाक मेळ्ळें आमकां सेकंड कॉलिंग अटेन्शनाचेर जें जावन आहलें एक्सेस टू वेरियोस स्ट्रक्चर्स, गव्हर्मेंट स्ट्रक्चर्स जे आहाय, जे मनीस डिसेबल आहाय आमगेले, जे डिसेबिलिटी तूं कॅटेगरी येताय तांकां व्हीलचेअर एक्सेस करपाक रॅम्प आसपाक जाय. तो हे सरकारान आमी जे एक्सपोज केलो की हेंचे तकलेन आनी धोंपरान फकत रॅम्पां करपाचें आहा, संवसार पावल हूंय. आनी फाटल्या दिसांनी तुमी चयल्लें की आमकां एक स्टेटमेंट दिश्टी पडलो. चीफ मिनिस्टर म्हणटालो की SDG जे मांडलेले आहाय, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स जे मांडलेले आहाय, जे ऑल ओव्हर द वर्ल्ड मांडलो आहाय, 17 गोल्स असतात ते. तितून गोल नंबर 10 जो आहा इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट प्रोवायडिंग इन्क्लुसिव्ह अँड एक्सेसिबल पब्लिक एक्सेस टू वेरियस प्लेसेस टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. आनी जेन्ना तेंगे तो येदोळ बूक तेम प्रिंट केला, त्या बुकाची हांवें पेज ओपन करून दाखयली, तितून तेमकां कांय बरयलें ना आनी वयल्यान ते फस्ट जावपा सोदताय. सो हे ते हो ब्लफ सरकार, हो सरकार ब्लफ करपाक मुखार चल्ला. हेंकां एक्सपोज करीताय आमी. हे सस्टेनेबल गोल्स म्हणटाय तेय तेंगेले ब्लफ. आमगे मार्जन इतली सकयला आनी हे आज फकत तितलेच चिंताय. संवसार पावलो हुंया. ग्रीन एक्सेसीस उलयताय. इन युरोप एंड ऑल द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट ग्रीन एक्सेसीस, ग्रीन पब्लिक स्पेसीस. आनी आम रॅम्प करपाक सोदताय आनी आम म्हणटाय की शाबासकी दियाय, इलेक्शन बुतार रॅम्प केलो म्हूण. असल्यो खबरो हो सरकार उलयता. हे सरकारा तकल्यांनी धोबरां इतलें आहा, तेजे भायर हेच कांयच ना तकल्यान धोबरां. हे फकत इतले रॅम्पाचेर उरलोय आनी मुखार हे पावलो नाय. आनी हे मॅन्युप्युलेशन करपाक उलय. हे मॅन्युप्युलेट करतले आनी धाडटले की आमगे सगळें गोंय बरें आहा म्हूण आनी SDG हे वाडोवपाचें हे करतले. सो दिस इज वॉट वी कूड एक्सपोज टुडे ऑन डे 1. आय थिंक इट वॉज अ सक्सेसफुल दीस, बट वी कंडेम द गव्हर्मेंट हियर. तुमी इतली 33 जाण आसोन तुमकां जोरी तोरी NEPचेर आनी क्वेश्चन आवर तुमी जोरी तोरी डिस्टर्ब करताय. तुमगे आनी उरता कितें? आम 7 जाण तुमकां आज भारी पडले. तुमकां हँडल करूंक जायना आनी हाल परत करतले. We will make sure the people of Goa are going to benefit out of whatever we are going to talk in this assembly, and we are going to press and fight against this government whatever they are doing. आज असेंब्लीचो फर्स्ट डे आहलो. सो आज म्हजे जॉयंट क्वेश्चन आहले NPचेर, ते येवचे आहले. पूण आयज हांवें तो क्वेश्चन आज जावंक ना, कित्याक सगळे गडबड करून तो बंद उडयले. सो NP एक इम्पॉर्टंट टॉपीक आहली जी आमच्या भुरग्यांची इस्कॉला ते फ्युचर आहा ते. कित्याक आमचो गव्हर्मेंट ट्राय करता NP जाता तितले बेगीन इम्प्लिमेंट करपाक. कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर नासतना, कसलो होमवर्क कोण नासतना. सो आयज ते आमी क्वेश्चन विचारपा आहले, पूण आमकां ती विचारपाक मेळप ना. तेजे भाशेन आयज आहलें आमचे एक दुसरें कॉलिंग अटेन्शन आहलें. हांवें एक कॉलिंग म्हजें आसलेलें तें कॉलिंग अटेन्शन जे सावथ गोवा सानबर्न हो इश्यू चलता. कितें सानबर्न सावथाक करचें म्हणून जे सावथाच्या लोकांचे सोफ्टांचे ओपोज करता ते, आनी आमचेंय ताका ऑपोजिशन आहा. सो आयज हांवें क्वेश्चन घातलेलें गव्हर्मेंटा लागीं आमच्या असेंब्लीक स्पिकराक, पूण हे आमचे कॉलिंग अटेन्शन आज घेवूं ना. देखून आमकां तें डिस्कशन करूंक जाय. पूण जेन्ना आमकां टायम मेळटा केन्ना आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली सानबर्नाचो इश्यू आमी हाडटले आनी चयतले हे सानबर्न सावथ गोवा कशे भाशेन बंद करपाचें. तेजे भाशेन ऑनरेबल MLA दिगंबर कामतान एक कॉलिंग अटेन्शन घालून सिवरेजीचेर ते ओवरफ्लो जाता. रिसंटली सेम कनेक्ट करता आमचे सांजे दियाऱ्या, आमचे मुगाडी आहा, रामनगरी आहा, ज्यो एरिया रिसंटली फाटींच तेमी न्यू कनेक्शन केल्ली ते सिवेज लायनीक, ती सेम कनेक्ट जाता ती आमचे मारगांव लायनीक.
ह्यो आतां सोगटे चेंबर्स मॅनहोल्स आहा ते स्टार्ट जाल्ले ना, सोगटे ओवरफ्लो जातात. सो हें आमचें थिंगा मांडलेलें आसा, सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला हे प्रॉब्लम सॉल्व करतलो म्हणून. तेजे भाशेन आमचें आसलें ते एक 0 आराक हांवें आमचे इलेक्ट्रीक पावर प्रॉब्लम्स आमचे आख्खे वेरळी कॉन्स्टिट्युएन्सीक पावर पंप सामके कंटिन्युअस लायट वचत आसता आनी लोकांची सामकी बोवाड पडल्या. जे राजकोटान आमची चिंचिणी 5-5 मिनटांनी लायट वयता आनी काल म्हणल्यार काल सामकें आख्खीच आसूं ना. सो हांवें आमचे पावर मिनिस्टरा लागीं हें मांडलां आनी हें आमचें जें हे पावर फ्लक्च्युएट जावन जायत्यो लोकांच्यो वस्तू आसा जावं मिक्सर फ्रीज अश्यो सगळ्यो पेड्यार जाल्ल्यो आहात आनी हेचे मुखार जायना जावपाक. हे जे सगळे तेजे ऑफिसर्स कोण आहा तेज्या लागीं जातले बेगीन सर्वीस दिवची आनी हें पावर फेलियर जाता तें बंद करचें म्हणून मागलां. वेंजी बाबू NEPचे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना 9th क्लास आहा न्हू, 9th क्लासाक तेणी बोर्डाची एग्जाम दिला आनी वोकेशनल कोर्साची तुवें उलयला ते मार्क तांकां एक्सेस जावन बेनिफीट जातले म्हणटा गव्हर्मेंट. ते मार्क्स बेनिफीट जावपाक क्रायटेरिया दुसरी. मार्क्स मेळपाक पयलीं सद्यार हे वोकेशनलांतल्यान बी तूं टिचर जाय न्ही. मार्क्स केन्ना पडटाय? जेन्ना तुका स्पेशलायज टीचर आशिल्ले जाल्यार तुका मार्क पडले. तुम टिचऱ्यो सारके गायनाय, तुमकां टीचर पयलीं सद्यार नाय, न्यू टीचर्स तुमकां घेवपा सोदनाय. हे मार्क्स पडले तर मागीर पयलीं मार्क्स पडपाक टीचर जाय, नाजाल्यार आनी प्रॉब्लम हे. जेन्ना प्रॉपर एड्युकेट टीचर ना जाल्यार तुका 20 मार्क्स पडपा आय थिंक जर 4 मार्क्स पडले तुका रिजल्ट डावन जालो. वॉट आय सेड टुडे इन माय 0 hour मेन्शन वॉज द सेम थिंग. द एड्युकेशन सिस्टम इज गोइंग टू कोलॅप्स अँड दिस इज वॉट दे वॉन्ट. आज तुम्ही चोयल जाल्यार आज लोकां आवर सिस्टम इज बुक रिलेटेड. तो बुक रिलेटेड सोन वी आर गोइंग टू दिस न्यू कॉन्सेप्ट विच इज अ गुड थिंग. बट तें इम्प्लिमेंटेशन जर तूं सारको करना जाल्यार मुखार त्रास जातले. जॉब सारकी नाय पयलीं सद्याक. तूं जर तर भुरग्यांक स्ट्रीट स्मार्ट करना, स्ट्रीट फ्रेंडली करना, उलोवपा फ्रेंडली करना, विच द NEP इज टॉकिंग अबाउट. सो हाऊ आर यू गोइंग टू प्रिपेअर देम? तूं जर तर हे मार्क्स दिवपा तें बरें पूण टिचऱ्यो नाय न्हू तुकडे. टिचर रेडी करूंक जाय तुवें. यू शूड एंटिसिपेट. तेंगे जर रोड मॅप चोयलो तो रोड मॅप इज अनदर पल्टी. ब्लफ मास्टर जाले हे सगळे. हे ब्लफ मारिता हाय हेंचे प्रेशर येयले म्हणटरी हे कांयच करनाय. सो दिस इज वॉट इज द परिस्थिती. 9th स्टँडर्ड ना जे सांगता वर्सा इम्प्लिमेंट केल्या NEP पूण तेंच्या लागीं सांगता ते टिचर्स नाय आनी ज्यो टिचर्स आहाय अजून पासून तेंची ट्रेनिंग चलता. जे न्यू सब्जेक्ट आहाय न्हू ते अजून पासून ते सिलेबसूय येयलो ना. सो आतां केन्ना जातलें आनी केन्ना स्टार्ट जातलें अजून पासून फूल डे करपाचें आहा. अजून स्कुलांनी पासून टायम पासून अजून चेंज केलो ना. सो हे होमवर्क कोण आसा 9th स्टँडर्ड तेमी NEP लायली पूण हेजे मुखार ते सगळे असले प्रॉब्लेम जातले. दुसरे ते फॉरेन लँग्वेज आहा ती फुडल्या वर्सा आसचें ना. फ्रेंच आनी हे पोर्तुगीज हो दे लास्ट इयर टू सब्जेक्ट न्हू ते. ना ते प्रॉब्लम कितें ते NEP फॉलो करून हाचोय हे टॉपिक असेंब्ली उलोवपा आहाय. लेट्स अस नॉट डिस्कस दिस नाव कित्याक मागीर परत मागीर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जातली. बट हे NEP उलयतले आमी डिस्कशना हाडले हे क्वेश्चन उलयतले सगळ्यांक थिंग दिसचे पडटले. बट दीज आर टॉपिक विच वी हॅव टू ensure that we speak over there and we get proper clarity from them. ते जे सांगो सोदताय आणि जे ते करताय दोन सेपरेट आहा कळना तुका तशें तें. सो आय थिंक वील टॉक दिस आउट. रिव्हर्स आलाचे जे उलयला पळय मागीर वाय दे आर नॉट युजिंग दॅट जिओ बिकॉज देर इज नो इंटेंशन. सरकारागे इंटेंशन ना. जोरी तरी एक कोर्टांतल्यान ऑर्डर आसली की उमको मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल जर तरी पोल्युशन जाता ताका पर्सनली फायन जातली म्हणून जाल्यार म्हाका सगळे कायदे आशिल्ले. आज कोणाक काय ना. जर तर न्हंयत हे सगळी घाण सोडली जाल्यार न्हंयत घाण सोडली म्हणून कोणाक पिंच लागना. इट इज फ्री. न्हंय म्हणलो एक नल्ला जाल्लो तो फ्री जाल्लो पण आहा तितले भर दितू. सो इफ समबडी वॉज हेल्ड अकाउंटेबल फायनली ते जाल्ल्या. आनी आज तुमी चळयले जाल्यार एनवायरमेंट मिनिस्टराक पोझिशन चोयल तें तेजी परिस्थिती पळयली तें तो कस दिसतो आनी कितो असली परिस्थिती असली जाल्या. सो दॅट इज द होल प्रॉब्लम हियर. घोट आसपा जाय मिनिस्टर म्हणल्यार घोट आसपा जाय. हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जो आहा तो घोट आसपा जाय. तो घोट आसपा जाय ते आवय बापूय जे आहा ते घोट आसपा जाय. आज हे प्रॉब्लम जाले ते दिस इज द होल इश्यू विथ द रिव्हर्सल. The riversal is contaminated for so many years and with this kind of intention of ministers and this kind of a sarkar I think we will never able to achieve. या लोकांक
पयल्या दिसा जेन्ना असेंब्ली येयल्लो आनी सेव्ह रिव्हर सालाचो जेन्ना कॅम्पेन काँग्रेस केल्लो त्या दिसा सांगलोले आज 2 वर्सां जाल म्हाका आज सांगतो आनी 2027 हांव हेच पॉयंट सांगतलो की हेंकोडे रिव्हर साल जावं खंयचे नल्ला जावं खंयची वॉटर बॉडी जावं हेंकोडे हे क्लियर करपाक जावपा ना कित्याक तेंकोडे मिनिस्टर नाय जेको इंटेंशन आहा हें करपाक तेमको सरकार ना विथ हॅव्हिंग एन इंटेंशन टू सेव्ह द एनवायरमेंट कारवाडीची स्कीम हांव कितक्या म्हयन्याची पेंडिंग उरला तुमी स्टार्टिंगूच दिलेली कारवाडी स्किमाची सो तारवट्यांगे पेंडिंग आत उरल्या 2-3 म्हयन्या तेंगे पेंडिंग उरल्या दे आर गोइंग टू गेट दॅट पेमेंट बट मेन तारवट्यांगे प्रॉब्लेम खंय जाल्ले कोविडा टायमार वो तारवट्यांगे टॉपिक क्लियर करपाक कोविडा टायमार जेन्ना तारवट्यांक तेंगे 2 सेपरेट पयशे एक सोशल वेलफेअर आसा येताय आनी एनआरआय आसा येताय सो दोन्ही क्लब जावन येताय सो जे सोशल वेलफेअर आसा येवपाले ते येयले एनआरआय येवं नाय सो ते 18 ते 19 म्हयने जो आल्लो ते तारवट्यांक कांयच मेळना जे कोणा सजमत तेंक सजमापाक समज तारवटी आनी सिनियर सिटीजन आनी कोणी सिनियर सिटीजन सो सिनियर सिटीजनाक 2000 मेळटा तारवट्याक 2500 मेळटा सो म्हाका 2500 येवंकूच ना तेका सिनियर सिटीजन 2000 येयले म्हाका कित्याक येयले ना कित्याक म्हाका 2000 प्लस 500 दोन्ही कंबायन जावन रिलीज जाता सो 18 म्हयने आमकां पयशे येयले नाय आनी आजून येयले नाय आनी कोण उलयना So these topics have been discussed in the past. This is nothing that is going to be new in the assembly. But ये पहिले उलयल्ले हे सरकारा प्रॉब्लेम इज दॅट ते इसरोताय तेंक तेजे कमिशन मेळना म्हणटरी तेंक मागीर कांय ना न्हू तेच जालो पलटी सरकार जालो मॅनिप्युलेशन सरकार तेंके पाट सॉल्व येतले भायर परत सेम थिंग्स थँक्यू तेगे क्वेश्चन घालताय मला